भौशीक बांधकाम खात्याच्या नोकर भरतीत जर खऱ्यानेच भ्रष्टाचार जाल्लो आसा तर नोकर भरतीच रद्द करची. नव्यान नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू करप गरजेची म्हण सांगता मंत्री निलेश काब्राल. व्यावसायिक महाविद्यालय प्रवेशा खातीरची GCET परीक्षा अंदू 11 आनी 12 मेक जावपाची आशिल्ली. ती आतां फुडें धुकल्ल्या. आतां GCET परीक्षा जूनाच्या अखेरेक 27 आनी 28 जूनाक. करंजळे बेकायदेशीर मिनी कझिनोचेर धाड घालून 25 जाणांक अटक, 20,000ची रक्कम जप्त. टोंक करंजळे एका घराच्या टेरेसाचेर सुरू आशिल्ल्या मिनी कझिनोचेर पुलिशेन घाली धाड. पुलीस महासंचालक डॉ. जसपाल सिंग हांणी ब्रेस्तारा पदाचो घेतलो ताबो. जसपाल हांची गोंयांत ही तिसरे फावट बदली. गोंयांतल्या 23 न्यायाधीशांच्यो वर्सुकी बदल्यो केल्यात. हातूंत जिल्लो न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांचो आस्पाव. तमनार वीज प्रकल्पाची 440 kV वाहिनी सद्याचे 220 kV वाहिनीच्या कुशीकच्यान व्हरपाची म्हण केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयान केली मान्य. एके चलयेचे लैंगीक छळ केल्ल्यान 70 उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत काम करपी एका कारकुनाची पदावंती केल्या. ह्या विशीं जिल्लोधिकाऱ्यान काडला आदेश. ब्रेस्तारा दिवचल पालिकेची उपनगराध्यक्ष तनुजा गांवकारान दिलो राजिनामो. पदाची 1 वर्साची मुजत सोंपिल्ल्यान थारिल्ले प्रमाण राजिनामो सादर करता अशें गांवकारान केलां स्पश्ट. राज्यांतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हारगाय भत्त्यांत 1 जानेवारी 2022 पासून वाड करपाचो निर्णय. हो भत्तो पावला 34%. सुकूर पंचायतीच्या सरपंच पदार संदीप मांजरेकर हांची बिनविरोध निवड. संजय पेडणेकरान सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान पद आशिल्लें रितें. पेडणे पुलिशेन हरमलांतल्या देऊळ वाड्यार रशियन नागरीक कॉन्स्टँटायन इसेवाक केली अटक. ताचे कडेन सांपडल्यात 2 लाख रुपयांची घुवळी वखदां. म्हापश्यांत सांपडलो मनशाचो सापळो. म्हापश्यां पुलिशेन पंचनामो करून फुडल्या तपासणी खातीर सापळो धाडलो गोमेकूत.